नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 6 वर्सां वेल्या भुरग्यांकूच येता पयलेत घेवपाक मेळटलो प्रवेश, केंद्राची सगळ्या राज्यांक सुचोवणी। काँग्रेसीचे लोकसभा उमेदवार मंगळारा जाहीर जावपाची शक्यताय, 4 नांवां चर्चेत। तीन नवे फौजदारी कायदे 1 जुलैच्यान लागू। आता आयपीसी बदला भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी बदला भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, पुरावो कायद्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम केंद्र सरकारान केली अधिसुचोवणी जारी। पदवीधर पुलिसांक सेवेत दितले बढती। वाळपय पुलीस हवालदार युनिट प्रशिक्षण केंद्राच्या 49व्या दीक्षांत सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन। शिक्षण अर्धवट सोडपी तरणाट्यांक मेळटली भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आणि बेकायदेशीर बांदकामां आणि हेर विशयांचेर तापली ताळगांवची ग्रामसभा। आता खबरो विस्तारान। फुडल्या शिक्षणीक वर्सापासून 6 वर्सां वेल्या भुरग्यांकूच पयले यत्तेत प्रवेश घेवपाक मेळटलो। केंद्रान सगळ्या राज्यांक तशी सुचोवणी दिल्या। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश हांकां एक सुचोवणी जारी केलेली आसा। ती सुचोवणी म्हटल्यार नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक शाळेन 6 वर्सां आणि त्याच्या वयल्या भुरग्यांकूच इयत्ता पयलेक प्रवेश दिवचो। ही सुचोवणी केंद्रीय शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी हांणी केल्लेली आसा। आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाण ही सुचोवणी सगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राबोवची अशें सांगलेलें आसा। पूण गोंय सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण टप्प्याटप्प्यान राबयता, ह्या कारणान ही जी सुचोवणी आसा ही सुचोवणी इतक्या बेगीन राबोवपाक शक्य जावची ना। गोंया राज्याच्या कायद्या प्रमाण सध्या 5.5 वर्सां ही क्रायटेरिया पयल्या यत्तेक प्रवेश दिवपाक आसा। आणि जर केंद्रान जी सुचोवणी सुचयल्या ती आता जर करपाक गेले जाल्यार ते शक्य ना, कारण सध्या काय भुरग्यांची एडमिशन्स जाल्लेली आसा आणि त्या खातीर जर ही सुचोवणी आत्तां लागू केली जाल्यार त्यांच्या भविश्याचेर परिणाम जावं शकता। त्या खातीर हेचेर चर्चा करून आणि हेचेर सगळो विशय जो आहा हो डिस्कस करून मागीर हेचेर निर्णय घेतलो वतलो। पूण तरी सुद्दां कांय सुत्रांनी आमकां जी म्हायती त्या म्हायतीनुसार ही जी सुचोवणी आसा जी केंद्रान केल्लेली आसा की 6 वर्सां आणि त्याच्या वयल्या भुरग्यांकूच इयत्ता पयलेन प्रवेश दिवचो, ही जी सुचोवणी आसा ही कदाचित 2025-26 ह्या शैक्षणिक वर्साक लागू जावं शकता। जी आत्तां 2024-25 लागू जावची ना, पूण ती सुचोवणी 2025 आणि 26 ह्या वर्सा लागू जावं शकता अशी म्हायती आमकां सुत्रा कडसून मेळटा। मंगळारा दिल्लीत काँग्रेसीच्या शांती समितीची बसका जावपाची आसा। ह्या बसकेत गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांच्या नावांचेर शिक्कामोर्तब जावपाची शक्यताय आसा। खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप आणि विजय बिके, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान फ्रांसीस सार्दिन आणि कॅप्टन विरातो फर्नांडीस ह्या नावांचो आस्पाव आसा। ह्या 4 नावां पैकी 2 उमेदवारांच्या नावांची अधिकृतरित्या घोशणा जातली। लोकसभा इलेक्शन आता लागीं पावत आसा आणि आमकां वेगवेगळ्यो इम्पॉर्टंट अश्यो पॉलिटिकल घडामोडी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो। काल तुमी पळोवंक शकता इंडिया अलायन्साक अंतर्गत आम आदमी पार्टीन ज्या 2 सिटां आसात लोकसभेचे, उत्तर आणि दक्षिण गोंय हे काँग्रेसीक दिल्यात। आणि आता एक म्हत्वाची घडामोड पळोवंक गेल्यार काँग्रेस बेगीनूच आपले उमेदवार जाहीर करपाक शकता ह्या 2 सिटांचेर।
गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार खात्रीलायक गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार गोमंतक टीव्हीक एक म्हायती मेळ्ळा की ते 4 नांवां म्हणटा ते आतां सध्या चर्चेन आसात आनी ह्या 4 नांवांचेर केन्ना शिक्को लागूंक शकता. उत्तरेत 2 आनी दक्षिणेत 2. आयज मंगळारा दिल्ली काँग्रेसीची स्क्रुटिनी मिटींग जाली आनी थंयसर उमेदवाराची नांवांची छाननी जाली. नॉर्थान ॲडवोकेट रमाकांत खलप जे आदले केंद्रीय मंत्री आसात आनी विजय भिके जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे जनरल सेक्रेटरी आसात काँग्रेसीचे तेंच्या नांवाचेर चर्चा जाली. जाल्यार सावथान जे सद्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी कॅप्टन विर्यातो फर्नांदीस हेंच्या नांवाची आयज चर्चा जाली. हे 4 नांवां म्हणटा ती एप्लिकेशनां स्क्रुटिनी कमिटी मुखार येयली आनी तेजेर चर्चा जाली. आतां केन्ना खंयचो कोण आतां दावेदार हांगासर लोकसभा इलेक्शनाक उबो रावतलो बीजेपीच्या अगेन्स्ट ते आतां पळोवचें पडटलें. ह्या सारक्या अपडेट्सा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. 1 जुलै 2024 पासून 3 नवीन फौजदारी कायदो लागू जातले. केंद्र सरकारान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. पळयात सविस्तर बातमी. 1 जुलै 2024 पासून 3 नवीन फौजदारी कायदो लागू जातले. केंद्र सरकारान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. आता भारतीय दंड संहिता म्हणजे IPCचे सुवातेर भारतीय न्याय संहिता लागू जातली. फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे CRPCचे बदला भारतीय नागरी संरक्षण संहिता लागू जातली आणि पुरावो कायद्याच्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम लागू जातलो. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणे उपरांत गुन्यांवकारांचे वैशिष्ट्य थारिल्ल्या कलमांत बदल जातले. देखीक IPC कलम 302 जे हत्ये खातीर लागू जाता ताका आतां कलम 101 म्हणटले. फटवणुकी खातीर लागू केल्ले कलम 420 आतां कलम 316 आसतले. हत्येच्या यत्ना खातीर लागू केल्ले कलम 307 आतां 109 जातले. जाल्यार बलात्कारा खातीर लागू केल्ले कलम 376 आतां कलम 63 जातले. तशेंच 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचेर बलात्कार केल्यार जल्मपेट आनी फाशीच्या ख्यास्तीची तजवीज आसा. सामुहीक बलात्कारान दोशी आशिल्ल्यांक 20 वर्सां मेरेन बंदखण वा ते जिवे आसा मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जातली. जायती कलमां आनी तजवीजो बदलल्यात. IPCन 511 कलमां आशिल्ली आतां 356 उरल्यात. 175 विभाग बदलल्यात, 8 नवे जोडल्यात जाल्यार 22 विभाग काडून उडयल्यात. तेच प्रमाण CRPCन 533 विभाग उरल्यात, 160 विभाग बदलल्यात, 9 नवे जोडल्यात, 9 काडल्यात. चौकशी पासून खटल्या मेरेनच्यो सुनावण्यो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेवपाची तजवीज आसा ती हाचे पयलीं नाशिल्ली. सगळ्यांत व्हड बदल म्हणल्यार आतां ट्रायल कोर्टाक दर एक निर्णय चडांत चड 3 वर्सांच्या भितर घेवचो पडटलो. देशांत 5 कोटी खटले प्रलंबीत आसात. तातूंतले 4.44 कोटी खटले ट्रायल कोर्टांत आसात. तशेंच जिल्लो न्यायालयांतल्या न्यायाधीशांच्या 25,042 पदां मदीं 5,850 पदां रिती आसात. हे नवे कायदे ह्या वर्साचे जुलय म्हयन्याचे 1 तारखेसावन लागू जातले. हे विशींची अधिसुचोवणी केंद्र सरकारान जारी केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर. ह्यान फुडें पदवीधर पदव्युत्तर हेर अभ्यासक्रमांत उच्च शिक्षण घेतिल्ल्या पुलिसांक सेवेत बढती दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत जाल्ल्या पुलिसांच्या 49व्या दिक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत 125 बायलां जाल्यार 174 दादले. तशेंच दिल्ली पुलीस अकादमींतल्यान प्रशिक्षण घेतिल्ले 473 पुलीस हवालदार आतां सेवेत रुजू जातले. पण भरती जाता असताना म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स हे सुद्धा पुलीस भरती जाले. म्हाका सांगपाक खूब खोस पडटा की कालांतरान तुमचे सगळ्यांचे प्रमोशन आमी म्हणटा की ASI PSI आनी इन फ्युचर PIचे सुद्दां DYSP ISP पर्यंत सुद्धा तुमच्यातले भुरगे ह्या लेवला पावतले. फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे ASI PSI PI DYSP CSP या लेवलाचेर आणि थोडे जाण तर पुढे वचून IPS जातले. आणि ह्या सगळ्या प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. ज्यांचे क्वॉलिफिकेशन्स कमी आसा तांकां क्वॉलिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर खूब संदी आसा. खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वॉलिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनाक जर फुडें पावल्यात पण प्रमोशनाच्या बरोबरीन रुटीन जेवढी भरती आसतली PSI आसतले PI आसतले. Sir, today 299 recruits of the 40th batch of the Goa Police, which include 174 males
and 125 females who have completed their 10 months basic training on. In fact, they reported to the TPS Rampur on 15 March 2023. शिक्षण अर्धवट सोडून कामाक वचपी तरणाट्यांक भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयच्या दरेका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसपाकूच जाय ते नदरेन सरकार वावुरतलें. भविष्यात गोंय विद्यापीठांत लेगीत अशे तरेचो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. हरवळे पंचायतीचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. इग्नोचो आमचो स्केप सूर्यनारायणन म्हणून आहा ताका धाडून दिता. ताका धाडून कित्याक दिता? प्रत्येक घरान ग्रॅज्युएट भुरगो आसचो हें म्हजें स्वप्न आहा. हांव पयर तेंच्या इग्नोच्या हेका गेल्लो तेंच्या दिक्षांत समारंभाक. आतां जे भुरगे कामाक वता 12वी शिकला ताका जर फुडें शिकतलो जाल्यार कॉलेजीक वचूंक जायना. म्हळ्यार तेणी एक्सटर्नल एडमिशन घेवं येता आनी एक्सटर्नल एडमिशन घेवन आपली एग्जाम दिल्या उपरांत तुमी एग्जाम ती पासूय जावं येता. खूब भुरगे जाता. वर्साक जवळपास ना म्हटलें जाल्यार गोंयांतले अशे एक 8-10 हजार भुरगे बसता. तितून सपोज कोण आता 12वी शिकला कोण ग्रॅज्युएट शिकला त्याच्यात पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकवायचा. त्याची जे बरेचशे भुरगे आम्ही 12वी शिकून 10वी शिकून वेगवेगळ्या कामाक वता तांच्यांनी आपले ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचे. आता थोड्याच फुडल्या शेनवार आयतारा सुद्धा तो मिटींग ऑर्गनायज करतो. जाका जाका इंटरेस्ट आसा त्या सगळ्या भुरग्यांनी आपले रितसर एडमिशन करून आपले फुडले पुराय शिक्षण ग्रॅज्युएशन पर्यंतचे शिक्षण पुराय करचें. हाच्या खातीर कोण जर 10वी जाल्यार आतां 12वी खातीरय बी आमी गोवा बोर्डाच्या वतीन एक्सटर्नल बसयता. त्या एक्सटर्नल बसी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. आज आपल्याक कदाचित पिवनाची नोकरी आहा, फाल्यां आपल्याक एलडीसीची नोकरी मेळटली, फाल्यां एलडीसीची नोकरी आहा. तूच जर आमी म्हणटा की तेज्या फुडल्या बऱ्या ग्रॅज्युएशनच्या नोकरेक पास जालो तर तेज्या फुडली नोकरी मेळटली. हे प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर डिपेंड आसा. कोण म्हणजे त्या खातीर म्हणटा कोण जर आज ह्युमन रिसोर्सात आमचो सेक्रेटरी म्हणून आनी 12वी शिकला फाल्यां सकाळी तो बऱ्या एग्जामीक बसलो ताका तेज्या फुडली नोकरी मेळूंक शकता. शिकप हें काम सातत्यान कंटिन्युअस आसपाक जाय. आयतार ताळगांव पंचायतीची निमणी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत 2024-25च्या अर्थसंकल्पा सयत विंगड विशयांचेर चर्चा जाली. पणजे स्मार्ट सिटी जाल्या उपरांत लोकल बशी बंद करपाच्या विशयाचेर थळाव्या बसतनी आनी प्रश्न उपरासलो. ताळगांव ग्रामपंचायतीत चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बांदकामाचो प्रश्न सेसील रॉड्रिगीज हिणें काडलो. ग्रामसभेत मांडिल्ल्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो पंचायत मंडळान दिल्या अशें ताळगांवच्या सरपंचाचें म्हणणें. आयचे मिटिंगेंत आमचो मेन हेतू आसलो तो बजेट कित्याक बजेट आमकां मार्चाच्या फुडें पडक लागल्या उपरांत बजेट पास करूंक ना म्हणून आमी आत्तां बजेट पास केला 2 म्हयने फुडें. सो ते लोकांनी ताजें सजेशन दिलें कितें आनी ते आमी ते डेवलपमेंट तो सॅवेज आतां तुमी आमच्या अग्नेल बाबान सांगलेलो सॅवेज एक प्लॅनिंग कशें आसा ही इज फॉलोईंग अप विथ मॅडम तांची यू नो ईच एंड एवरी डेवलपमेंट. पण ताणें सगळे डेवलपमेंटाचेर सांगलेलें आसा कशें आमी डेवलपमेंट सर्वीस वयता इवन द हेल्थाचे सगळे इश्यू क्लियर केल्ले आसा ग्रामसभेत. You know, the work that this punch members have done for the last 5 years, there has been hill cutting happening, illegal activities. आजूनपासून 2002 ऑगस्टान एक ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे. अजूनपासून जॉईंट इन्स्पेक्शन करू ना. आय आस्क फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन. सो दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड ऑन टू. लायक हू आर दे सेफगार्डिंग? आमकां आमचें तालिगांव सांबाळपाक जाय म्हणून आमी फुडें सरता. आमकां काय पडोंक ना बाबा म्हाजे सायडीक कितें जाता. तालिगांवचें कितें हिल कटिंग यू नो इलिगल स्ट्रक्चर्स जे कोण पयशेकार आहा ते बांदतात आनी जे कोण धाकटे आहा ते तांकां सांगता बंद कर म्हणून. सो यू आर डुईंग अ डिफरन्सिएशन एंड दिस इलिगल एक्टिविटी शूड नॉट हॅपन. सो वी हॅव रेज्ड अप आवर कन्सर्न एंड स्ट्रे कॅटल नाजाल्यार आमचे पावंड आहा 3-4 वर्सां जालीं आमी सांगता बाबा पावंड आहा 50 lakhs ऑल्सो बजेटान घातलेले 2022 आमी रेज केला ते. अजून तुम्ही 5-5 लाख एवरी इयर काडटा कित्याक? दोन्ही बसी वयता न्हू तुम्ही ने बसी घाला पूण आमच्या बसी कित्याक बंद करता? तो तुम्ही करूंकच जायना. यू कांट पास दॅट नोटिफिकेशन दॅट इज कंप्लिटली इलिगल अँड अगेन्स्ट द लॉ. यू कांट जस्ट से सडनली वन डे दॅट तेणी बसी रजिस्टर केल्या टॅक्स भरता लायसन्स भरता सगळें लिगल आहा. कितें कोणाच्या पुस्तार आनी कोहली बुनियादार ते म्हणटा की बसी बंद करा म्हणून स्मार्ट सिटी जाता. दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस. इन वन वर्ड इट्स अ फार्स म्हणजे कितें नांव तेणी ग्रामसभा करूंक जाय म्हणून कोत्ता. आमी उलयता ते कोण आयकना कोण कांय एक्शन घेयना तेच बोन उलयतात. आय गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल एंड क्लोज दीस सब्जेक्ट.
आमी म्हणलेलें पण एकलो मनीस आहा थिंगा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता तेणी इल्लिगल आख्खे रिसॉर्ट बांदला आख्खे हिल कटींग केलां आमी म्हणलेलें आमी कंप्लेनींट तुमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घ्या हेणी कितें केलां आमकां आपयनासतना इन्स्पेक्शन केलां आनी रिपोर्टान तांकां जाय तें बरयलां अरे कंप्लेंट आमी दिल्या आमी आसूंक जाय इन्स्पेक्शनाक न्हू आमी सांगूंक जाय बाबा आमची कंप्लेंट कितें हें हिंगा कितें आहा आमकां आपयनासतना इन्स्पेक्शन तें कोत्ता रिपोर्ट काडटा आनी सगळें बरें ऑल इज वेल म्हणटा पंचायत. दिवचल सांखळे रस्त्याचेर मिनी पिकअप उलटी जावपाची घडणूक घडली. आयतारा सांजे सरवण वाठारांत घडिल्ल्या ह्या अपघातांत 5 जाण जखमी जाले. जिवीतहानी मात टोळी. काल जवळ 16:50 आमकां कॉल येयलो. कॉल दिल्ली नरेश सावळो XMLA बिचोली की एक्सिडेंट जाला म्हणून सरवणा आमी एक्झॅक्ट एक विदीन 30 सेकंड हांगासून टर्न आउट केल्यार आमी स्पॉटार पावले. स्पॉटार जर चल जाल्यार गाडी टोटली एक महिंद्रा मॅक्स ट्रक टोटली हे जाल्लो उलटून पडलो आनी मागीर पळय जाल्यार थंय 2 जाण ऑलरेडी काडलेले आनी 3 जाण भितर आसले गाडयेन तेन्ना तांकां आमी काडले आनी टोटल 5 जाण इंजर्ड जाल्ले. 5 जाणांक आमी आमच्या हेल्थ PSC आमी तांकां विथ एम्बुलन्स शिफ्ट केले. त्याच्या नंतर आमी ती गाडी ट्रेनीन सायडीक केली. फाटल्या कांय दिसाच्यान दिवचल वाठारांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा. 2 दिसां पयलीं दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत चलते मोटरसायकली वयल्यान पडिल्ल्यान एकल्याक मरण आयिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच आयतारा सांजे दिवचल सांखळे रस्त्याचेर सरवण वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात घडलो. मालाची येरादारी करपी मिनी पिकअप सरवण वाठारांत रस्त्याचेर मदींच उलटपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातांत नशिबान जिवीतहानी जावंक ना मात पिकअपीत आशिल्ले 3 जाण गंभीर जखमी जाले जाल्यार 2गांक किरकोळ मार लागलो. हे विशींची म्हायती अशी GA08 V4591 ह्या नंबराची मिनी पिकअप माल घेवन दिवचलच्यान सांखळेच्या दिकेन वताली. हे पिकअपीत ड्रायव्हरा सयत हेर 4 जाण आशिल्ले. सरवण वाठारांत ही पिकअप पावतकीच अचकीत रस्त्याचेर मदेंच उलटी जाली. हो अपघात नेमको कसो घडलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. तरी लेगीत ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो अदमास आसा. हे पिकअपीत ड्रायव्हर रोहित राठोड, मुस्तुकीम, नसीम, रहीम आनी रंजीत दास असे 5 जाण आशिल्ले. दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोर्जे वाठारांतल्या भटक्या गोरवांआड थळाव्या पंचायतीन कारवाय सुरू केल्या. रस्त्यार सोडिल्ल्या गोरवांक थेट गोशाळेंत सोडटले तांकां परत हाडपाक मेळची ना अशी शिटकावणी सरपंच मुकेश गडेकर हांणी दिल्या. महेश शिक्केरच्या गोमंतक गौसेवक महासंघ ह्या गोशाळेंत सोडपा खातीर मोर्जे पंचायतीन खासा कबलात केल्या. गोरवाचे धनी आनी गोरवांक रस्त्यार सोडटा ताका लागून हो निर्णय पंचायतीन घेतला. आयज मोर्जे पंचायत तशेंच गोमंतक गोसेवक महासंघ सिक्केरी मया गोवा यांच्या अंतर्गत आम्ही MOU सायन केला आणि जी भटकी गोरवां आसात मोर्जे पंचायत क्षेत्रांत जेणे करून लोकांक वायल्ड ड्रायव्हिंग करपाक लोकांची पोरसां खाता आनी एक्सिडेंट जाता त्याच्या खातीर आमी ती उखलपाचो प्रयत्न केला. काल 23 तारखेक एक पयली बॅच आमी 40 जाणांची धरून गोशाळेक गेल्ली आसा. तशीच आयज दुसरे दीस 24 तारीख एक 15 गोरवां धरल्या आनी आमी तांकां गोशाळेन व्हरपाचो प्रयत्न करतले. पूण थोडे लोकल येयले की आपली गोरवां म्हणूंक लागले. ते लोकलां कडेन परत एकदा रिक्वेस्ट करता आनी तेंच्यांनी गोरक्षक महासंघान सांगलां की तुमची परत गोरवां आमी एकदा धरलेली सोडिनात, पूण इन रिक्वेस्ट तेंची रिटर्न रिक्वेस्ट येयल्या बद्दल तांकां आमी ही गोरवां सोडलेली आसा. आनी परत जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां ती परत जर तुमची गोरवां धरली फाल्यां जाल्यार तांकां ती परत मेळची ना अशी आमी तांकां अशी सूचना केल्ली आसा. तशेंच हांव मागता जी उर्वरीत वाड्याचेर हे आतां आमी तेम वाड्यार आहा
आणि उर्वरित वाड्याचेर जी लोकांची गोरवां आहात त्या सगळ्या लोकांकडे मागता की लोकांची पोरसां आहात त्याच्या खातीर ती गोरवां बांदून दवरपाची आणि समज जर आमी आणि मोरजे पंचायत तशेंच गोमंतक गोरक्षक महासंघान धरली जाल्यार ती परत तुमकां गोरवां मेळची ना, जेणे करून ती गोशाळेन वचून तुमकां 3,000 रुपया भरून ती हाडची पडटली परत. त्याच्या खातीर सगळ्या मोरजेवासियांक जी गोरवां आहात तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमची गोरवां सांजची 6 जाल्या उपरांत बांदून दवरपाची गोठ्यांनी आपल्या. दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारात लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वाघाचो वावर आशिल्ल्याची माहिती आसा. गोठण वाठारात भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वाघाचें दर्शनूय जालां अशें कळटा. वाघाच्या वावराक लागून लोकांमदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वाघाचो बंदोबस्त करपा खातीर राना खात्यान पावलां उखलची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पयलीं हांगासर विकी म्हणून जो आमच्या हांगालो नायक नगरान भुरगो आसा तो कामा निमत गेल्लो हेवटेंतल्यान. दनपारच्या टायमार भर दिवसा हांगासर वाघ पट्टेरी वाघ अशें तेजें म्हणणें आसा. परत परत विचारलें ताका पट्टे आसा अशें तेणी म्हटलें. तो तेवटेंतल्यान त्या भाटांतल्यान तो ह्या वटेंतल्यान असो सरलो. ताका इतके अर्दे कमरे पासून ते शेपडे पर्यंत ताका ते अर्दो भाग दिसलो आनी तो ते पळोवनूच सोमतें तेणी पळ काडलो परत. आनी घरा कडेन आमच्या येवन तेणी कळयलें की अशें अशें जालां. तेच्या नंतर हांव मागीर फाटल्यान मागीर तेच्या फुड्यान मागीर वयल्या वटेंतल्यान मी पळोवपाक गेल्लो, म्हणजे अशें कितें पयसल्यान दिसता जाल्यार. पण अशें कितें कांय दिसूंक ना. तेच्या नंतर आमी अशें चिंतलें की तेजें कितें जर टायगर आसा जाल्यार कितें ड्रॉपिंग्स आसतले हो खंय तरी तो जर हांगा कितें येता वयता अशें आसूं शकता. कारण ह्या भाटान आनी हेवटेन चडशे गवेरेड्याचो वावर आसा आनी त्या गवेरेड्यांक लागून सुद्दां वाघ येवं शकता. नाकारपाक शकना, कारण गवेरेडे थंयच्यान हांगा येवं शकता जाल्यार वाघ सुद्दां येवं शकता अशें शक्यता आसा. तेन्ना जो पर्यंत कितें तेजे एविडेंस मेळना तो पर्यंतूय आमी कांय म्हणूं शकना. पूण ड्रॉपिंग तशेंच झाडाक जे मार्कींग आसता तेजे खरवडलेले बी अशें पळोवपाचें आतां आमी एक मोहीम हाती धरपाक ठरयलेली आसा. आमच्या वॉलंटियरान आमी तांकां घेवन तें जंगल जें आसा ते जंगलान खंय तरी जर तेजे ड्रॉपिंग्स बी कितें दिसता जाल्यार किंवा तेजे मार्कींग, कित्याक हांगासर पग माग मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा. कारण हे सगळे हार्ड सरफेस आसा. अशें कितें हांगासर चिकल असो कांय ना आनी पाणी तेवटेनूय आसा आनी हेवटेनूय आसा. म्हणल्यार ते व्हाळ आसा आनी तितून कितें पगमाग येवपा सारके कांय चान्सीस ना. तशेंच हांव एक मागता की हांगासरल्यान तेजे वावर हे आतां तेजें म्हणणें त्या भुरग्याचें म्हणणें हेच्या पयलीं सुद्दां अशेंच ह्याच वाटेंतल्यान परत क्रॉस जाताना एक 15-20 दीस पयलीं दिसलेलो कोणाक तरी अशें तेजें म्हणणें आसा. सो हांव मागता की डिपार्टमेंटान हांगासर खंय तरी कॅमेरा ट्रॅप लावपाचें, जेतूंतल्यान जर अशें कितें बिबटो आसा की वाघ आसा हें कळपाक बरें पडटलें. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बिबट्यांचो वावर वाडलो असतानाच आता दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याचे माहितीक लागून बोड्डे वाठारात सध्या लोकांमदी भय पातळ्ळा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण 2 दिसां पयलीं हो पट्टेरी वाघ गोठण बोड्डे वाठारात भर रस्त्याचेर दनपारच्या वेळार उबो आशिल्लो अशें कळटा. ह्या पट्टेरी वाघाक रस्त्याचेर उबो आशिल्ल्याचे एका तरणाट्यान पळयला अशेंय कळटा. मजगती हे विशीं प्राणीमित्र अमृत सिंग हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें ही माहिती मेळटकीच आपणे वाठारांतल्या रानांत माग घेवपाचो यत्न केलो. मात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याच्यो खाणाखुणा अजून तरी मेळूंक ना अशें ताणें सांगलां. मात ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघ आसपाची शक्यताय तांणी न्हयकारूंक ना. कांय वर्सां पयलीं एक पट्टेरी वाघ बोड्डे वाठारांत भोंवतालो अशें कळटा. रान खात्यान ह्या प्रकाराची गंभीरतायेन दखल घेवन ह्या वाठारांत सांपळो लावचो नाजाल्यार कॅमेरा लावन पट्टेरी वाघ आसा काय ना त्या विशीं लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुळगांव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनिंगेचो विशय चर्चेक आयलो. गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो अशी भुमिका लोकांनी घेतली. तशेंच हेर विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली पूण ग्रामसभेक लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो. जी ग्रामसभा हे ग्रामसभेन जे आमी
मायनी संबंधी जे आमचे आमदारान जो प्रश्न विचारलो कालच्या एसॅम्बलीन आनी सीएमान ताका उत्तर दिल्लें की जी देवळां जावं कितें घरां लिजान येता ती सगळी आमी काडटले म्हणून, पण टील डेट मेरेन पंचायती कडेन काय येवंक ना आनी आमच्या कडेन काय कोणी करूंक ना. म्हणून आमी आयज ग्रामसभेन तो प्रश्न काडला की आमचो जो आमचे जे प्रश्न आसा हे सॉल्व जाल्या शिवाय जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत मायन सुरू करूंक दिवपाची ना म्हणून. आणि हे आयज आमी फर्म डिसिजन घेतला आनी जर मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी ती बंद करतले वचून. तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन विनंती आहा आमचे जे प्रश्न जे असेंब्लीन तुमच्या आमच्या आमदारान मांडलेले ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचे आणि जे आमचे शेता संबंधी किंवा कुंदाचे जे कितें प्रश्न कंपनी कडेन आसा ते कंपनी कडेन ऑलरेडी आमी मांडलेले आसा, पण ते अजून मेरेन ते कंपनीन कांय हांगासर लक्ष दिवना आनी सॉल्व करून लेकान कंपनीन आपले पिठाचे उदक हाडून पायपलायन करून ते आमच्या लेकान सोडलेले आसा आणि पावसान सगळे जे सिल्ड आसा ते सगळे सिल्ड आमच्या लेकान येता आणि लेक आयज ते कंप्लिटली भरलेले आसात मातयेन. म्हणून आमी पंचायतीक ग्रामसभेन रिक्वेस्ट केल्लो की कंपनीक तुमी लेटर करा आणि सायड इन्स्पेक्शन घ्या. आतां हांव ग्रामसभेत उलयल्लो आहा सरपंचा कडेन की आमचो जो तांबडो रस्तो आसा पळय आमची सगळीं बायल भुरगीं कामां वचून येतात, हे सगळे भायले लोक येतात हांगा व्हडले व्हडले गाडयो बायक करतात, कार घेवन बसतात, बाटले घेवन बसतात, सगळे हांवें पळयल्ले आहा. आमकां येवंक थंयच्यान भंय दिसता. आमी आतां हेचेर एक्शन हे पोलिसांनी तरी घेवपाचें नाल्यार ग्रामपंचायतीन तरी घेवपाचें अशी म्हाजी एक मागणी आहा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.